गोंय मंत्रिमंडळाची बसका बुधवारा मंत्रालयात जाली. मंत्रिमंडळ बसकेत भलायकी, शेती आनी हेर खात्याच्या कांय मागण्यांक मान्यताय दिल्या. कोविड महामारीक लागून गोंय सरकाराच्या भलायकी खात्यान केल्ल्या सुमार 12 कोटी रुपया खर्चाक मान्यताय दिल्या. तशेंच संजीवनी साखर कारखानो सहकार खात्याकडल्यान काडून शेती खात्याकडेन दिला. GPSCन दिल्लो अहवाल मंत्रिमंडळ बसकेत मान्य केला. तो विधानसभेत मांडपाकूय मान्यताय दिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पत्रकार परिशदेत दिल्या. आत्मनिर्भर भारत येवजणे सकयल स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर सरकारी अधिकाऱ्यांक आतां लोकां म्हऱ्या धाडपाचो थारावूय बसकेत घेतिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. आमी डॉक्टर जोस फिलिप आल्वारीस हे ऑन्कॉलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर एका वर्सा खातीर डायरेक्टली गोवा मेडिकल कॉलेजीन घेतलेले आसा. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांचे एक्सपेन्सीस कोविडा खातीर वेगवेगळे जाल्या ताका एप्रुवल दिला. ताज्या उपरांत अपना घरांत इट इज अमावंट एप्रॉक्सिमेटली सगळो एक्सपेन्सीस तेजो 12 crores सुमार वता. 12 crores. बाकी सगळो फाटल्या सगळे कोविड केअर सेंटर्स आनी हाजो सगळो एक्सपेन्सीस येता भितर. अपना घरांत जे काही PWD वर्क केल्ले एमर्जन्सी बेसिसचेर ताका एप्रुवल आशिल्लें. ताज्या उपरांत गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ताका ताजो रिपोर्ट जो आसा ताका एप्रुवल दिला जो फुडल्या असेंब्लींत प्लेस जातलो. ताज्या उपरांत अपॉयंटमेंट ऑफ द नर्सीस आनी अटेंडंट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी जे नवीन कोविड हॉस्पिटल म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केलें थंयसर स्टाफ नर्सीस अटेंडंट्स हांगा घेवपा खातीर एप्रुवल. ताज्या उपरांत पडन इट इज द स्टाफ नर्सीस 6 posts, अटेंडंट 4 posts. ताज्या उपरांत extension of the limit period for the 6 months for the it is a four laning of the highway. जो एक PWDचें काम आशिल्लें डायवर्जन ताका दिला वेर्ना. ताज्या उपरांत बिजनेस रुलान एक आशिल्ली आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी आतां पर्यंत कॉपरेटिव्हच्या अंडर आशिल्ली तिका आज आमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडली गेली. ताज्या उपरांत ओके बाकी GHRTCंतलो काही स्टाफ जो गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनान काम करतालो तांकां एप्रुवल जाय आशिल्लें. बॅक एप्रुवल तांकां पळय एप्रुवल दिवंक नाशिल्लें. DHS हेल्थ सर्विसीसचो तो सेम एडिजन. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल फॉर द डिफरंट अटेंडंट पेशंट अटेंडंट हेल्थ स्टाफ आनी हे तांकां आमी सगळ्यो सर्विसीस आनी ताच्या बरोबर हे दिता पळय न्ही सोडेक्साच्या थ्रू जेवण बिवण दिता ताका एक एप्रुवल आशिल्लें. हय आमी इवन दो पेशंट अटेंडंट जे आहा पळय न्ही तांकांय दिता थ्रू सोडेक्सो दिता. एप्रुवल फॉर द स्टाफ ऑफ हेतूर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवपा खातीर तर इज गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी एडिशनल कोविड वार्ड सुरू केल्ल्याक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आशिल्लो. स्टाफ नर्सीस 90, असिस्टंट 30, बायोमेडिकल इंजिनियर 6, LDC 5 आनी ज्युनियर टेक्निशियन 10, MTS 85 हांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवपा खातीर एप्रुवल दिल्लें आसा सद्या. ताज्या उपरांत हावजकीपींग सर्विसीस फॉर द VJ फेसिलिटी मॅनेजमेंट आनी लॉन्ड्री सर्विसीस फॉर द इको क्लीन हे सगळे कोविड हॉस्पिटलांत ते काम करपा खातीर सर्विसीस आउटसोर्स केल्ल्यो. काही आमचो स्टाफ आशिल्लो जो ऑलरेडी काम करता इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत तांकां परत एकदां कंटिन्यू केला कोविडाच्या खातीर. एवरी एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट आसता तांचो तो कंटिन्यू केल्लो आसा. मेडिकल डिवायस पार्क इन द स्टेट ऑफ गोवा हाका आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा ताज्या अंतर्गत तो गोंयांत घेवचो म्हणून नॉमिनेशन बेसिसचेर कन्सल्टंट अपॉयंट केला. तो कन्सल्टंट प्रोजेक्ट रेडी करून धाडून दितले. फक्त 4 स्टेटी खातीर मेळटलो जांचो बेस्ट प्रोजेक्ट आसा त्या स्टेटी खातीर. म्हणजे इट इज अ मेडिकल डिवायस पार्क.
वेरियस मेडिकल इक्विपमेंट रेडी करपा खातीर IDCनी अशा पद्दतीचे पार्क रेडी जाता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान त्या पार्क सेटअप करपा खातीर वेगवेगळ्या स्टेटी कडल्यान तांचो कॉम्पिटिटीव बिड्स कशा पद्दतीन प्रोजेक्ट आसतलो हें मागयल्या. मेळप हो ना मागीर ठरतलो, बट एट प्रेजेंट स्टेजीचेर आमी त्या इन 4 स्टेटींतल्या कॉम्पिटिशनान आमी आसतले. इफ वन्स इट इज सँक्शन देन ओन्ली इट वील द सेटअप. म्हणजे IDCच्या दृश्टीन आनी नवीन इंडस्ट्रीच्या दृश्टीन हो प्रोजेक्ट जर आमकां फाल्यां सकाळी सँक्शन जालो तर आमी आत्ताच्या घडीक 100% सँक्शन जातलो असो ना. वी आर ट्रायींग एट आवर लेवल. ओके, एट प्रेजेंट आमी वेर्णा असो विचार करता. ओके, प्रपोजल फॉर द बाळी सबस्टेशन ताका कॅबिनेट आपले टेबल एजेंडा म्हणून आमी घेतलेलो कोंकण रेल्वेचे. इट इज अ डेपोजीट वर्क. ओके, जे कोंकण रेल्वेन पयशे आमचे डेपोजीट केल्ले आसा ते डायरेक्टली दिवपाक 220 kV हें. ओके, ताज्या उपरांत देर इज एन आमी PPP सेल जो एक्टिवेट केला पळय ताजो पयलो आमचो कन्सल्टंट जो आशिल्लो, एक्चुअली ताका काही एमावंट तेन्ना फॉर द कन्वेन्शन सेंटर एट द डोनापावल. फक्त आमी परत PPP सेल एक्टिवेट करून कन्वेन्शन सेंटर PPP बेसीसचेर वचपाक जाय. इट इज एन नायट फ्रँक कन्सल्टंट जो आशिल्लो ताका परत एकदां तुज्यो सर्विसीस एंगेज केल्या थ्रू द PPP सेल. हो कन्सल्टंट तेन्ना ऑन बोर्ड घेतलेलो जेन्ना EDC, ESG, IT 3-4 डिपार्टमेंट एके कडेन आसल्या कारणान आतां टोटली प्रोजेक्ट वील बी लुकन इट इज अ पॅरंट डिपार्टमेंट इज द डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कारण ESGच्या अंडर येता. आनी त्या सेम कन्सल्टंट आमी ऑन बोर्ड ताका परत घेतला कारण प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. कन्वेन्शन सेंटर एट हांगासर आमचें दोनापावल. ओके, आनी अपॉयंटमेंट ऑफ द कन्सल्टंट इन द PPP डिविजन फॉर द फायनान्स डिपार्टमेंट हातून आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो आसा PPP डिविजनान. ओके, आयच्या कॅबिनेटाच्यो ह्यो सगळे हे आशिल्ले. आयच्या कॅबिनेटान आनी एक आमी जो निर्णय घेतलो तो आत्मनिर्भर भारत हाज्या सकयल स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट आयच्या आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन सगळ्या कॅबिनेटाक आमी दाखयलो. जो सर्वे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन DHE आनी GPARD ह्या दोनूय संस्थांनी मेळोन म्हणजे 191 ग्रामपंचायत आनी 14 म्युनिसिपालिटीज हांचो जो बेजीक सर्वे केल्लो आनी आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा जो आमी 2 ऑक्टोबरांतल्यान प्रोजेक्ट फूल फ्लेज पुराय गोंयांत सुरू करता. ह्या प्रोजेक्टाची ऑलरेडी पयलो म्हणजे जो बेजीक सर्वे करप हो पार्ट कंप्लीट जाला. तेजो ट्रेनींग पार्ट आमच्या वेगवेगळ्या ऑफिसर्सांक सुरू आसा. इन शॉर्ट सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे लोकांक सेवा दिवपा खातीर गांवांनी वयतले. 2 तारखेच्यान पुराय वर्सभर ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार काम करतलें. तेजें प्रेजेंटेशन आज आमी आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन दिलें. सगळ्यांनी ताका एप्रुवलूय दिलें. गो एड म्हणून सांगलो तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक आपापल्यो वेगवेगळ्यो आयडियासूय सजेस्ट केले आनी 2 तारखेच्यान आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा हो प्रोजेक्ट पुराय गोंयांत आमी सुरू करतले.